नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कोयराचो विलो लावपा खातीर सलून आनी चिकन शॉपा वयल्यांक भरचे पडटले पयशे, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। स्वताचे दुबळेपण कुशीक दवरून बोरयेचो राजेश फाटली 30 वर्सां पातळयता लोकांचे जिणेंत सुवास। पळयात गोमंतक टीव्हीचो खाशेलो रिपोर्ट। 22 आनी 23 तारखेक गोंयांत पडुये उटंगराचो पावस, हवामान खात्यान उक्तायला अदमास। वन मावळिंगेचे 82 वर्साचे पंच वांगडी भागो वरकाक आयले मरण। सगळ्यात जाणटे पंच आशिल्ल्या वरकान धनगर समाजा खातीरूय केला बरेच काम। नुस्तें मारपाक दर्यांत गेल्ल्या ट्रॉलरा वयल्या झगड्यांत एकल्याक आयले मरण। 2 जाण बेपत्ता। कोस्ट गार्डा कडल्यान चालू आसा फुडली सोद मोहीम। आनी मांद्र्या ट्रक आनी स्कूटरी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात। चलयेक जागेरूच आयले मरण। कामाक वचपाक सरिल्ले भायर। आनी आतां खबरो विस्तारात। ब्युटी सलूनांनी आनी चिकनाच्या दुकानांक आतां शुल्क फारीक करचें पडटलें। केसांचो कोयर तशेंच कोंब्याच्या पिसांचो कोयर आनी हेर कत्तलाचो कोयर एकठांय करून विलो लावपा खातीर शुल्क तांकां भरचें पडटलें। गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळाचो GWMCन बायोमेडिकल वेस्ट प्रकल्पा कडेन दिवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। आणि हातूंतले विशेष करून जे मुद्दे आमच्या डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटान डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्सात मांडले तितूर आमी म्हणटा की स्किल डेव्हलपमेंट आसतले, एनकरेज स्टार्टअप आसतले, की त्याच बरोबर उरलेले सगळे इफेक्टिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंट आसतले। ह्या सगळ्या मुद्द्याचेर तुम्ही भर दितले आणि आपलो गांव स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुम्ही मदत करतले। आमकां सगळे बाबतीत त्यांनी जे मुद्दे मांडलेले आसात जवळपास 12 मुद्दे सुमार मांडल्या। हे 12 मुद्द्यांचेर तुम्ही जाय जाल्यार डिटेलांस हे तुमकां मेलाचेर धाडून दिले वयतले। प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन तुम्ही कम्युनिकेट करून तुम्ही त्या मुद्द्यांचेर स्टडी करात, तेजेर परत गावात चर्चा करात, ग्रामसभेत चर्चा करात, पंचायतीच्या पंचांच्या मिटिंगेन डिस्कस करात आणि कशा बऱ्या पद्धतीत इम्प्लिमेंट करूंक शकतले ताज्या खातीर आमी कितें करपाक जाय हाजेर तुमची चर्चा जावप गरजेचें आसा। आमी जे निवडून येयल्या हे गावा खातीर निवडून येयल्या। ही जर भावना आमच्या तकलेंत आसत जाल्यार निश्चितरित्या आमी खूब बरें काम करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता। तुमचे आमचे जिवीत सुगंधी करपी बरेच हात आनी चेहरे आसात जांचेर चडशे फावट उजवड पडना। आज आमी तुमकां अशाच एका चेहऱ्याची वळख करून दिता जाणें फाटली 30 वर्सां आपल्या अपंगत्वा कडेन 2 हात करीत मनशाचें जिवीत सुगंधी गेला। पळयात बोरयेच्या राजेश नायकाची ही काणी। सकाळी फातोडे रानात वचप आणि ल्हवू ल्हवू तरेन जायांच्यो कळयो काडून घरा हाडप। घरा हाडिल्ल्यो कळयो गांथप आणि मागीर गांथिल्लो झेलो रस्त्यार विकपाक बसप। बोरयेचो राजेश नायक फाटली 30 वर्सां हेच काम करीत आसा। ल्हान आसतना राजेशाक टायफॉयडाचो जोर आयलो आणि तो 2 पायांनी जल्मभरा खातीर दुबळो जालो। घरची परिस्थिती सामकी गरिबीची आशिल्ल्या कारणान आवयन ताका एक दीस फुलां विकपाक रस्त्यार बसयलो आणि तेन्ना सावन पोटा पाणया खातीर राजेशाची ही दिसपट्टी जीण जाली। घरा कडेन कमोवपा साधन कांय नाशिल्लें म्हणून ताका आईन फुलां हाडून दिली। हांवूय तेन्ना ल्हान सामको 8-10 वर्सां अशें कितें तरी आशिल्लो। तेन्नाच्यान तो सायबा देवा कडेन फुलां घेवन बसपाक लागलो। आतां जाली जवळ जवळ एक 30-32 वर्सां तो फूल विकता। तो आमचो फॅमिली बिझनसच जाला। जुलै ते ऑक्टोबर हो जायांच्या फुलांचो हंगाम। ह्या 4 म्हयन्यांच्या कमायेचेर राजेशाचो दिसावडो सुट्टा। भावाक जाता ते तरेन मदत करता आणि आपलो चरितार्थ चलयता। खरें म्हळ्यार 100% विशेषांगी आशिल्लो दाखलो राजेशा कडेन आसा। तो लेगीत ताका खूब जाणांच्या पाया पडून घेवचो पडला।
पूण खासा क्षमतेच्या मनशां खातीर सरकाराच्यो इतल्यो येवजण्यो आसून लेगीत फकत दर म्हयन्याक मेळपी इल्ल्याशा अनुदाना शिवाय राजेशा मेरेन एक्कूय येवजण पाविल्ली ना. गव्हर्मेंटाच्यान घरा कडेन मनीस सुद्दां येता अशें आहा तशें आहा म्हणून, पूण एकदां येता आनी वयता, मागीर आनी परत ते तोंड म्हणटा दाखयत ना. तेजे कडल्यान भरपूर फावटी मेडिकल सर्टिफिकेट सुद्दां येयल्ली GMCची 100% हँडिकॅप म्हणून. तेजे फाटल्यान तेणी कोणें कांय चवकशी करुना. हांवें विचारल्यार आमचे फोनूय घेयना. सो आमी चड हेंच करुना म्हणून. आपल्याक सरकारी येवजण्यांचो फायदो मेळूंक ना हाचे राजेशाक काडी भर लेगीत दुख ना. ताणें ताजी सुगंधी वाट सोदल्या. फकत ताजे खातीर जायो अश्योच फुलपाक जाय आनी सदांच बहरपाक जाय. गौरेश सतरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत फुडल्या 2 दीस विजाच्या गडगडा सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यता आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच दर्यावेळेर 40 ते 45 वेगान वारे व्हांवतले देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यान वयचे न्हू अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. दिवचलच्या वन मावळिंग वाठारांतले 82 वर्साचे पंच भागोवरक उर्फ फेटेकार मामा शेनवारा संवसाराक अंतरले. फाटल्या पंचायत वेंचणुकेंत वेंचून आयिल्लो भागोवरक हो सगळ्यांत जाणटो पंच आशिल्लो. धनगर समाजा खातीर ताणें भरपूर योगदान लेगीत दिलां. शुक्रार दिसा भर दर्यांत नुस्तेमारी ट्रॉलरांतल्या नुस्तेकारां मदीं वाद आनी मारामारी जाल्ल्याची घडणूक सामकार आयली. ह्या वादावधीत एकल्याचो खून जाल्ल्याचो दुबाव आसा. तशेंच तिगांचेर हल्लो जालो आनी एका दर्यांत उडयले अशी म्हायती मेळ्ळ्या. दोगांक वाटयल्या तर एकलो बेपत्ता आसा. दुबावीत मनशान भंयांत दर्यांत उडी मारली, तोवूय बेपत्ता आसा. पुलिसांक आनी तटरक्षक दळाक सोद मोहीम सुरू करपाक सांगला. फुडलो तपास चालू आसा. पेडणेच्या मांद्रे वाठारात शेनवारा सकाळी ट्रक आणि इलेक्ट्रीक दुचाकी मदल्या जाल्ल्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी मांद्रेच्या बायलेक जागेरूच मरण आयलें. दुचाकी चलोवपी बायल सुप्रिया म्हामल पिराय 28 ही सकाळी कामाक वताली तेन्ना ओव्हरटेक करतना ट्रकान तिका धपको दिल्ल्यान ती ट्रका पोंदां चिड्डून आगताक सोंपली. भुंयगत केबल्स घालपा खातीर सगळे रस्ते खणून ते सारके पुरोवंक नाशिल्ल्यान ही दुखद घडणूक घडली. म्हाका सांगूनशें दिसता की गव्हर्मेंटाक आनी स्पेशली पुलीस डिपार्टमेंटाक म्हजी रिक्वेस्ट आसा की ही जी हलगर्जीपणां आसा ही कन्सर्न डिपार्टमेंटाची हलगर्जीपणां आसा. एक्चुली जे कॉन्ट्रॅक्ट घेतला केबल अंडरग्रावंड केबलिंगाचे ताची आनी PWD हांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसलेली की इमिजिएट ती माती अशा तरेन न दवरता तो वेवस्थीत रित्या त्याच्या नंतर म्हणजे केबल घालून जाल्याच्या नंतर इमिजिएट ताचेर रोलिंग जावन ताचेर सोलिंगय जावंक जाय आसलें. हे तेंच्यांनी केल्लें ना की आतां ते ड्रायव्हराचेर FIR रजिस्टर जातली. ताच्या बरोबर म्हजी रिक्वेस्ट आसा पुलीस डिपार्टमेंटाक की कन्सर्न जो हाचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्याचेरय FIR रजिस्टर जावपाची. कित्याक आयज ही एक दुख्खद घटना आमच्या गांवांत घडलेली आसा. खरोखरच वायट दिसता. पंचायतीच्या वतीन आमी डिमांड करता PWD प्लस तो कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर आसा अंडरग्रावंड केबलिंगाची जेणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले आसा ताका की फाल्यांचो दीस सोंपपाच्या पयलीं कंप्लीट म्हणजे आस्कवाडा टील मदलामाज पर्यंत जे रस्तो खणून घातलेलो आसा तेजे जर सोलिंग जर कंप्लीट जर जावंक ना जाल्यार पंचायत आनी ग्रामस्थ मेळून रस्त्यार उतरतले आनी कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR रजिस्टर करून ताका भितर घालपाची आमी डिमांड करतले. आयज हय माती जी पावसाक लागून आनी वेवस्थीत फिलिंग न केल्ल्या कारणान हाचा काय प्रकार घडलो. त्या प्रकाराक सर्वस्वी जे डिपार्टमेंट PWD आनी काम करून दिवपी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंच्या कडेन आमचं निवेदन ऑलरेडी रेकॉर्डाचेर आसा. खंयची मानवी दुर्घटना जावच्या पयलीं हेचेर कांयतरी तुमी उपाय योजना करची. परंतु आमचे प्रयत्न बहुतेक अयशस्वी ठरले आनी निमाणो एक जीव गेलोच. आता हेचेर तातडीन उपाय म्हणजे जसा सरपंच महोदयांनी सांगला की आयतार शेनवार न बघता फास्ट ह्या कामाक हात घालपाक आतांच करपाचो. 24 वरांच्या भितर ह्या कामाक सुरवात करून हय पाणी मारून जागा आसा तो सगळा साफ करचा. कॉन्ट्रॅक्टरान सोलिंग करचा आणि ना जर सोलिंग जाला सोमार पर्यंत किंवा फाल्यां पर्यंत जाल्यार आमी सगळे जाण ह्याच जाग्याचेर परत येतलो आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टराक जाप विचारून संबंधीत सगळ्यांक आपयतलो. गोंयांत परबो मनोवपाची आपली एक खाशेली परंपरा आसा.
परब लागीं पावता तशें गोंयकार आपले परीन तयारी करपाक लागता. दिवाळेच्या निमतान सामान घेवपाक लोकांनी बाजारांत व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्या. दिवाळेक लागपी सगळें सामान बाजारांत आयलां. पणट्यो, आकाशदिवे, वेगवेगळे जिन्नस, वेगवेगळे तरेचे फोव, काराटी, सजावटीचे सामान बाजारांत लोक विकत घेतना दिश्टी पडटा. फाटलीं 2 वर्सां कोरोनाक लागून दिवाळेचो बाजार ठप्प जाल्लो. ह्या वर्सा खरेदी करपाक बाजारांत नेट दिसून आयलो. तशेंच दिवाळेची नाती जोडपाची एक परब आसा. एकमेकांगेर वचून परबी भेटोवपाची परब म्हटल्यार दिवाळी. दिवाळी नवी सपनां आनी नवी उर्बा घेवन येता. दर एकल्याच्या जिणेंतलो काळोख पयस करून उजवाडाची किरणां हाडटा. सांखळेच्या श्री राधाकृष्ण देवस्थानात शुक्रारा 21 ऑक्टोबर दनपारां 12 ते 22 ऑक्टोबर शेनवारा दनपारच्या 12 वरां मेरेन श्री राधाकृष्ण देवळात पारंपारीक अखंड भजनी सप्ताह व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या सप्ताहाचे प्रमुख आकर्षण म्हटल्यार गोंयांत दिंडी सर्तींनी जायतीं इनामां जिखपी फोंड्याचे भव्य दिव्य नवदुर्गा दिंडी पथक हांचो एक आकर्षक बहरदार दिंडी कार्यक्रम. अखंड भजनी दिंडी सयत पारंपारीक चित्ररथांची मिरवणूक जाली. उपरांत गोंयांतल्या नामनेच्या भजनी कलाकारां वतीन भजनाचो कार्यक्रम, भक्तिगितां आनी नाट्य संगीताचो भजन संस्था हो कार्यक्रम जालो. उपरांत शेनवारा 12 वरांचेर सप्ताहाची सांगता जाली. मडगांवच्या फामाद श्री हरिमंदिर देवस्थानाच्या 113व्या दिंडी उत्सवाक नोव्हेंबराच्या 1 तारखेच्यान सुरवात जातली. 1 ते 7 नोव्हेंबर मेरेन अशे 7 दीस हो दिंडी उत्सव चलतलो. मुख्य दिंडी उत्सव 6 नोव्हेंबराक जातलो. कोरोना महामारीक लागून फाटल्या 2 वर्सां सावन दिंडी उत्सव मनोवंक ना. मात आतां कोरोनाचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान अंदू व्हडा दबाज्यान हो फामाद दिंडी उत्सव मनयतले. 1 तारखेच्यान दिसा किर्तन आसतले. खासा गायनाची कार्यावळ आयोजीत केलेली आसा अशी माहिती देवस्थानाचे समिती वांगड्यान दिल्या. वार्षिक हो दिंडी महोत्सव 113वो अंदू मोठ्या दबाज्यान मनोवपाचो केला. आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की फाटलीं 2 वर्सां सार्वजनीक पब्लीक अशे समारंभ आमी करूं शकले ना. दिंडीचो उत्सवाचे म्हणजे पालखी आमी काडूं शकले ना. पूण धार्मीक विधी फक्त आमी दिंडीच्या महोत्सवान हांगा केल्यो. त्या फाटल्या 2 वर्सां धार्मीक सगळी विधी करून एक प्रतिमात्मक अशें आमी एक दिंडी हांगा परिक्रमा केलो. ह्या देवळा भोंवतीच आमी बाजारांतली दिंडी पालखी धाडली ना. पूण अंदू वेवस्थीत आमी सगळे उत्सव साजरो करपाचो केला. प्रोग्राम सगळे आंखल्या. कलाकार येतले. कलाकारांची बैठकी जातल्यो वर्ष पद्दती प्रमाणे. ती पयली बैठक हांगा हरिमंदिराच्या प्रांगणांत जातली. मागीर दुसरी युको बँके कडेन आनी तिसरी आमची व्हडली बैठक म्युनिसिपालिटी स्टारां. अश्यो 3 बैठको ज्यो कलाकारांक येवपाचे आसात. आमी आमचे निमंत्रण पत्रिकेची नांवां आसात. अभिषेक काळे पुणेचे, मागीर कुमारी भाजपा फकटकर मुंबई, आनी दुसरी दिसा जो समारोप कार्यक्रम जाता 7 तारखेक ते दिसा सुजाता गुरो ही धारवाडची कलाकार आपले कार्यक्रम सादर करतले. मुख्य दिंडी उत्सव हो 6 नोव्हेंबराक जातलो. जो दिंडीची पालखी हांगसरल्यान भायर सरतली सांजची 6:30. ताजे पयलीं भजन जातलें. भजन जावन आरती जावन जेवपी आमचे ग्रंथ आसात ते आमी पालखी दवरतले आनी मागीर पालखी हांगसरल्यान सुरू जातली. जी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा शहरांतल्यान फेरी मारून विठ्ठल मंदिरान दामोदर साल विठ्ठल मंदिर करून सकावडे पातोडे परतून जवळ जवळ दुसरीच्या दनपारां हांगा परतून येतली दिंडी. मागीर आमचो वर्ष पद्दती प्रमाणे दही हंडा जातलो, कालो जातलो.
फाटल्या 3 सप्तकां सावन काणकोण तालुक्यांतले सुमार 1800 वयर शाळेच्या विद्यार्थ्यांक मध्यान आहार मेळूंकूच ना। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या शाळांनी आदी मध्यान आहार दिवपी आप मजत गटांक आर्थीक प्रश्नांक लागून 1 ऑक्टोबर सावन ही सेवा बंद उडोवची पडली। देखून गांवडोंगरी, खोतीगांव आनी खोलाम वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी ही समस्या बेगिनाच्या बेगीन सुटावो करपाची मागणी केल्या। अयोध्यात अंदू सुद्धा भव्य दिवाळी मनोवपाचें थारायलां। अयोध्या महामार्ग सावन नाया घाट मेरेन दीपोत्सवा खातीर वेगवेगळे नांव आशिल्ले 30 तरेचे दरवटे तयार करपाचें काम सुरू आसा। दिवाळी उत्सवाचो भाग म्हणून लेझर शो आयोजीत केला। ह्या उत्सवाच्या निमतान पर्यटकांक इतिहासाची जाणीव करपाच्या उद्देशान रामायण काळांतल्या होर्डिंग आनी बॅनरांनी शार सजयला। सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आनी हनुमान हांच्या पुतळ्या लागसर सेल्फी पॉइंट तयार केला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 ऑक्टोबराक दिवाळेच्या आदल्या दिसा अयोध्या दीपोत्सव सुवाळ्या खातीर हाजीर आसतले। पावसाक लागून गोंयच्या रस्त्यांची वायट अवतिकाय जाल्या। नेत्रावळीच्या वर्गन वाठारांत अचकीत आयिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून पुराय इबाडिल्ल्या रस्त्याची तपासणी नेत्रावळीची पंच राखी नायक, तलाठी आनी थळाव्या लोकांनी केली। रस्त्याची बेगोबेग दुरुस्ती करप गरजेची आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। सद्याक आतां वाहतूक करपाक रिस्क आहा, कित्याक हो रस्तो पयलीं बारीक आहा, तितून भितर तो कोसोले कडेन आहा आनी आतां हांगसर डेंजर जाल्ले कडेन वाचो धोको आसा। फाल्यां स्कुलाची भुरगीं वतली बस तर आतां सद्दां तरी वेकेशन आसा, पूण हें जावूं जाय। लोक आयिल्ले आमकां सांगपाक कालची जे लोकांनी येतकीर आमी तत्काळ हांव सह्याचो घेवन हांगा येवन आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी हें पळयलां आनी आमी आमचो रिपोर्ट सबमीट केला। मुरगांव पुलिसांच्या आदारान शंकर पोळेची नितळसाण मोहीम आयोजीत केल्ली। पुलीस कर्मचाऱ्याच्या आदारान मुरगांव वाठाराची नितळसाण केली। पुराय गोंय कोयरान भरला। ह्या खातीर दर एका सरकारी विभागान फुडें सरून नितळसाण मोहीम आयोजीत करची असो उलो समाजसेवक शंकर पुळोजीन मारला। तशेंच मुरगांव पुलिसांनी ही मोहीम आयोजीत करपाक दिल्ले खातीर PI राघोबा कामताचे शंकर पुळोजीन उपकार आठयल्यात। हॅलो फ्रेंड, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर आमी आयज ही क्लिनिंग ड्रायव्ह विथ मुर्मुगांव पुलीस स्टेशन इन एसोसिएशन विथ मुर्मुगांव पुलीस स्टेशन घेतलेली। आमी PIक रिक्वेस्ट केल्लेली आनी PIन आमकां एका शब्दान शेनवारा तुमी करा म्हणपाक लागलो। 9 ते 10 मेरेन ही क्लिनिंग ड्रायव्ह घेतले आमी आनी आयज खरेंच आमकां हें दिसता लेट्स क्लीन मुर्मुगांव, लेट्स कीप अवर ओशन्स क्लीन। कित्याक ह्या इनिशिएटिव्हाचेर आमी हे क्लिनिंग ड्रायव्ह करता ही सक्सेसफूल जाल्या खंय, कित्याक जेन्ना गव्हर्मेंट अथॉरिटीज तुमकां हेल्प करता न्हू तेन्ना कळोन येता की खरीच आयज काळाची गरज आहा हे मॅनर्स क्लियर करपाची। आयज आमी वास्को पुलीस स्टेशनाचो PI, वास्को पुलीस स्टेशनाचे जे ऑफिसर आहात आमच्या बरोबर हांकां सगळ्यांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा ही क्लिनिंग ड्रायव्ह घेतल्या बद्दल। ओके, हांव आशा धरता की आख्खे गोंयचे आमचे जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आहा हे विकान एकदा तरी इनिशिएटीव घेवन क्लिनिंग ड्रायव्ह करतले, कित्याक गोंय हे गार्बेजमय जाल्लेलें आहा आनी हे गोंय आमची मातृभूमी जर क्लीन करतले जाल्यार आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक फुडें येवन हो इनिशिएटीव घेवचो पडटलो। परत एकदा हांव आमच्या वास्को मुर्मुगांव पुलीस स्टेशनाच्या PIक आमचो बाब राघोबा कामत हेका देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू। आता बातमी आसा नरकासुराची।
गोंयांत फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन सुरू आशिल्ली दिवाळेच्या फांतोडेर नरकासूर दहनाची प्रथा बंद करून नरकासुराचे उदात्तीकरण करप बंद करचे अशी मागणी करून वीज मंत्री आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार सुदीन ढवळीकर हांणी दिवाळे आदींच सरकाराच्या पावला कडेन फुगटी फोडल्यात. हाचे कारण म्हटल्यार गोंय सरकाराच्या पर्यटन मंत्रालयानूच हे फावट नरकासूर वध सर्त आयोजीत करून लाखांनी रुपयांचे इनाम दवरला. ढवळीकराच्या ह्या वक्तव्याक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी खर आक्षेप घेत नरकासूर दहन ही गोंयची संस्कृती अशें म्हटलां. पळयात दहना पयलींच राजकारणांत खवदळ पडिल्ल्या नरकासुराची ही काणी. गोंयच्या दिवाळे दिसाची फांतोड जाता ती नरकासुराच्या अकराळ विक्राळ पुतळे जळोवन. गोंयांत ही परंपरा फाटली कितलीशीच वर्सां सुरू आसा. म्हण कोरोनाच्या 2 वर्सां उपरांत आयिल्ल्या बंधनमुक्त दिवाळे मुखार पुराय गोंयांत सध्या मिशन नरकासूर चालू आसा. वॉर्डा वॉर्डांतले तरणाटे आपलो नरकासूर चडांत चड भिरांकूळ दिसपी कसो जातलो हे खातीर त्रास काडीत आसात. पूण ह्या सगळ्या बोवाळांत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी ही प्रथा म्हळ्यार नरकासुराचें उदात्तीकरण करप आसून ती बंद करपाक जाय आनी राजकी फुडाऱ्यांनी नरकासूर करपाक डोनेशन दिवप बंद करचें अशें विधान करून सरकाराच्याच पावला कडेन फुगोटी पेटयल्यात. सगळ्यात पयलीं नरकासूर प्रथा बंद करपाक फुडें सरलो तो सुदीन ढवळीकर. म्हाका दिसता एकूच मंत्री आसा आज आनी आमदार आसा जाणें वायट प्रथा 2002 बंद केल्यो. जे नरकासुराक डोनेशन दिवप, नरकासुराची स्पर्धा आयोजीत करप ह्यो सुदीन ढवळीकरान गोंयांत पयलीं बंद केल्या. कारण हातूंतल्यान बऱ्यो गोश्टी कांयच ना. भुरगे कितें करता हें आमी दोळ्यांनी पळयना आनी त्या खातीर हे भुरग्यांक राखप हें आमचें कर्तव्य आसा. हे नरकासूर मुखार काडून आमी नाका आशिल्ले नरकासूर तयार करता अशें म्हणटा. हांवें रिक्वेस्ट करता सगळे पॉलिटिशियनांक की एकदां तरी हाजेर सिरियसली विचार करचो आणि हे जी प्रथा आसा नरकासुराची ती बंद करची. खरें म्हळ्यार गोंय सरकारानूच हे फावट नरकासूर वध सर्त आयोजीत केल्या आनी ह्या सर्तींतल्या सर्वोत्कृश्ट नरकासुराक पयले इनाम 2.5 लाख, दुसरे 1.5 लाख आनी तिसरे इनाम आसा रोख 1 लाखाचें. जाल्यार सर्वोत्कृश्ट श्रीकृष्णा खातीर इनाम आसा 35,000 रुपयांचें. ह्या सर्तीची म्हत्वाची अट म्हळ्यार श्रीकृष्णान जे तरेन नरकासुराचो वध केलो तो प्रसंग आसूकूच जाय आनी नरकासुराची उंचाय 12 फुटां परस कमी आसपाक फावना. इतले सगळे नियोजन पर्यटन मंत्रालयान केल्ले आसतना साहजीकपणान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ढवळीकराचेर थोमण्यांचो शिवर केला. Today we are saying as a part of tourism activity, let us showcase how Deepavali happens in Goa. आणि ताच्या खातीर समज एक इव्हेंट आसा तो इव्हेंट आमी सगळे देशाभर इंटरनॅशनली आनी नॅशनली लेट ट्युरिस्ट अंडरस्टँड हाऊ वी गेट दीस कल्चर. आमी कितें करतात रातचो एक इव्हेंट भुरग्यां खातीर जाता. आय वूड कॉल इट अ इव्हेंट आमी भुरगेपणान केल्या, तुमी केल्या, सगळ्यांनी केल्या. ताजेर आज राजकारण तरी कोण तरी करूंक सोदता म्हाका दिसता बरें न्हय. समज नरकासूर आमी समज एक इव्हेंट ते आउट ऑफ दिपोत्सव नरकासूराचो एक आसता ते देशभर खंयच जायना. जातकर मागीर कितें करता, जातकर आमी ते नरकासुराचो वध करता, मागीर कारीट खाता. कारीट खातकर मागीर आमी ते गोड फोव खातात, नातात धुतात सगळे जातकर मागीर आमी ताजे गोड फोव खातात. ताच्या खातीर वायटाची आमी काबार करून बरें आमी हाडलां. हातूंतल्यान दिवाळी साजरो जाता. हें कल्चर आमी लोकांक दाखोवंक सोदता. पुतळो करपा खातीर लागपी सामान आनी खावपा जेवपाचो खर्च मतींत घेतलो जाल्यार एक सादो सरळ नरकासूर उण्यांत उणो 1 लाख रुपयांक पडटा अशें मेकिंग ऑफ मिशनाचे कार्यकर्ते सांगतात. पुराय गोंयांत अशे सुमार 3 ते 4 हजार व्हड नरकासूर दिवाळेच्या फांतोडेर जळयतात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ल्हान ल्हान नरकासूर तर इतले जातात की ते कोण मेचपाच्या भानगडीकूच वचनात. ते खातीर ढवळीकरान जरी म्हटलें तरी आमी ही प्रथा अशीच सुरू दवरतले ह्या मतार तरणाटे मात ठाम आसात. आमचें म्हटल्यार आतां कितें वार्षिक ही परंपरा ती आमी जपता. कितें आतां आमी अशी नवी अशी सुरवात करूना. आमच्या ग्रुपाक प्रिन्सॉमलाच्या जाल्यो 22 वर्सां. तेज्या पयलीं हो नरकासूर चालू आशिल्लो. तेन्ना आमी नाशिल्ले, एक टायम जल्मूय नासले, मात भुरगे आसले तेन्ना. सो कित्याक ही परंपरा जी आमच्या वाड्या वयल्या जाणट्यांनी चालू केल्या ती आमी हांगा कंटिन्यू दवरिल्ली आसा. वार्षिक ते आतां कृष्णान वध केला म्हणटकच आमी तेजें सकाळीं दहन करता. आमचें कितें म्हणणें हेजें तें बंद जावपाचें अशें कांय ना. कितें नरकासूर हो पयलींच्यान चालू आहा आमचो आनी तें सगळें करत येयला, तेका लागूनूच आमी दिवाळी साजरो करता.
आमी ते रावण लासयता थंय ते भायल्या राज्यान आमी नरकासूर करता ते तोच लासून आमी दिवाळी उत्सव आमी हे करता. मंत्री ढवळीकार हांच्या मता प्रमाण नरकासूर दहन हिंदू संस्कृतीत बसना. गोंयांतल्या सनातन संस्थेचो लेगीत नरकासूर दहनाक पयलीं सावन विरोध आशिल्लो. पूण ही धार्मीक कारणां मातशी कडेक दवरली जाल्यार उपाट दुडू खर्च जावपी आनी हिसपा भायर प्रदूषण करपी ही प्रथा बंद करची आसत जाल्यार ते खातीर सामाजीक प्रबोधन जायच. नेम आनी कायदे करून अश्यो प्रथा तत्काळ बंद करप शक्य ना हें तितलेंच खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवाळे निमतान गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत आकाश दिव्यांची सर्ती चालू आसा. शेनवार दिसा उसगांव वाठारांतल्या सर्वोदय उच्च माध्यमीक विद्यालयांत आकाश दिवो सर्तीचें आयोजन केल्लें, देखून भुरग्यांक आपली कला दाखोवपाक मेळ्ळी. ह्या सर्तीक खुबशीं भुरगे वांटेकार जाले. तशेंच हरमल वाठारांतल्या पंचक्रोशी विद्यार्थ्यांनी पणट्यो पेटोवन दिपोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.